तारीख पे तारीख फक्त सुनावण्यांच्यो फुडल्यो तारखो दिवपी युग सोंपपाची खात्री करपी आणि देशात 3 वर्सां भितर न्याय दिवपी न्याय व्यवस्था स्थापन करपी ताक आशिल्ले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हे 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे आयज सावन लागू झाले। हे कायदे ब्रिटिश काळातले इंडियन पिनल कोड, IPC 1860, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड CRPC 1973 आणि इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट 1872 ह्या कायद्याचे सुवातेर येतले। या 3 नव्या मुखेल कायद्याचो हेतू फक्त ख्यास्त दिवप न्हय तर न्याय दिवप अशी असतली। या कायद्याची अंमलबजावणी जाल्या उपरांत आता FIR ते न्यायालयीन निकाल मेरेन पुराय प्रक्रिया ऑनलाईन जातली आणि भारत आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत तंत्रगिन्यानाचो सगळ्यात चड वापर करपी देश जातलो। फाटल्या वर्सा विंटर सेशनात संसदेत हे विधेयक संमत केल्ले। नवे गुन्यांवकारी कायदे हे भारतीय नागरिकांच्या सशक्तीकरणाचे नदरेन एक महत्वाचे पावल असा असे दिसून येता। या कायद्याक 25 डिसेंबर 2023 भारताच्या राष्ट्रपतींची मान्यताय मेळिल्ली। 23 फेब्रुवारी 2024 दिसाच्या राज्यपत्र अधिसुचोवणेत नवे कायदे 1 जुलै 2024 सावन लागू जातले असे सांगिल्ले। हे 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे आसात जे फौजदारी न्याय व्यवस्था चड सुलभ, जापसालदार, विश्वासपात्र आणि न्याय करपाचो यत्न करतात। या कायद्यात 600 परस चड सुधारणा, नवे कायदे तशेच आउटडेटेड आस्पेक्ट जे आसा काढून उडयल्यात। तशेच हे कायदे ट्रान्सपरंट, मॉडर्न आणि टेक सेवी असे आसात। या कायद्याक लागून सगळ्यां खातीर चड सुलभ, विश्वासताय घेवपाक सारखी आणि कार्यक्षम न्याय व्यवस्था तयार करप हो ह्या कायद्याचो हेत आसा। नव्या गुन्यांव कायद्याखाला मुखेल तरतुदींमध्ये घडणुकांची ऑनलाईन माहिती दिवप, खंयच्याय पुलीस स्टेशनाचेर FIR दाखल करप आणि बळी पडपी लोकांक FIRची फुकट प्रत हाचो आस्पाव जाता। या नव्या कायद्यात गुन्यांवकारी न्याय व्यवस्थेत सुधारणा करपाचो हेतू आशिल्ली परिवर्तनकारी दुरुस्त्यो सुरू केल्यात। तातूंत वेळार न्याय दिवप, पिडेस्त केंद्रीत पद्धती, जेंडर न्यूट्रलिटी आणि बायलां आणि भुरग्यां आड गुन्यांवांक खर ख्यास्त दिवप हाचेर लक्ष केंद्रित केल्या। भुरग्यांची सुरक्षितताय आणि कल्याण सुनिश्चित करपाचेर हे कायदे खास भर दितात। तसेच नव्या कायद्यात बायलां आणि भुरग्यां आड जाल्ल्या गुन्यांवाची चौकशी करपाक प्राधान्य दिला आणि माहिती नोंद केल्या उपरांत 2 महिन्यां भितर वेळार पुराय करपाची खात्री दिल्या।